करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावल्या वोगे हड्ड्यातले इगळे आयज हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊं दी जागे जायात जागे गांवकारांनू जायात जागे नमस्कार. जाय जागे प्रोग्रामात अरविंद भाटीकाराचो तुमकां येवकार. आयचो आमचो पयलो विशय आसा पर्रीकार सरकाराच्या कामगिरीचेर गोंयकार खूश आसात काय ना हो पळयात व्हिडिओ. पयलीं वायट आतांय वायट तातल्या तातून आयज बरें. पयलीं वायट आतांय वायट तातल्या तातून आयज बरें. चिंतून चिंतून थारावचें खंयचें फट खंयचें खरें. चिंतून चिंतून थारावचें खंयचें फट खंयचें खरें. द गोवन ऑन सॅटर्डे आनी निल्सन संस्थेन केल्ले सर्वेक्षणांत बऱ्योच गजाली अजाप करपी आसात. परिवर्तन सरकाराक 1.5 वर्सां जालां. मदीं एक फावट सरकार गडगडावपाचो यत्नय जालो. त्या वेळार इलेक्शन ज्या वेळार जालें त्या वेळार पर्रीकर आनी बीजेपीक लोकांनी बरें तेंगशे धरून दवरले. एका वर्सा भितर त्या तेंगशे वयल्यान तो जर अर्दे वाटेक सकयल उतरता तर ह्या सरकार बद्दल लोकांच्या मनात अत्यंत नाखुशी निर्माण झाली. तुम्ही किती म्हणता 1.5 वर्सां भितर एंटी इन्कम्बन्सी दिसपाक लागली. तर ह्या सरकारान खंयच्या मुद्द्याचेर सांगचें की आमी बरें काम करता म्हणून. पण लोकांक इतलेंच सांगूंक जाय, समजा जर हांव आसलो फ्रँकली हांव लोकांक सांगनाशिल्लो वचून बिकट परिस्थिती आसा बरोबर न्हय. सद्दां तुमकां चिकन मटन घालूंक मेळचें ना, पेज जेवची पडटली. पण फुडले दीस बरे येतले. पयशाचो आव हाडपाक जायना. आव न्ही म्हजें स्पश्ट मत अशें की हांव सांगचो नाशिल्लो लोकांक की कॅजुनेंतल्यान इतले उरता म्हणून 3 वर्स कॅजुनेंत चलूया जाल्यार आमी आनी 10 कॅजुने घालूं येतात आनी उत्पन्न वाडयता फुडले 3 वर्सां. पण लेट अस टेल प्रॅक्टिकली की ह्यो सवलती आमकां परवडना, सद्याच्या परिस्थितीन परवडना. लेट अस रन त्रास काडून 3 वर्सां चलूया. द गोवन हे सप्तकी नेमाळे आणि निल्सन हे रिसर्च आणि मार्केटिंग संस्था ह्या दोन्ही संस्थांनी मिळून जोड पालवान एक सर्वेक्षण केलें गोंयच्या वोटरांचे आनी तांकां 5 प्रश्न विचारले. 5 विशयांचेर प्रश्न विचारले. हे 5 विशय मुख्य, बाकीचे खुबशे आनीक प्रश्न विचारले. तर ते प्रश्नाच्यो जापो आनी सर्वेक्षणाचो निकाल पळयलो म्हणून जायना, तो पळोवन समजुचो पडटा, ताजो अर्थ लावचो पडटा. आनी तो सारको अर्थ लायतकर बाबा लोक खूश आसात काय ना हें कळटा. ताजो अर्थ लावचे पयलीं आमकां 2-3 गजाली ध्यानांत दवरच्यो पडटल्यो. पयली म्हणजे भाजपा सरकाराक लोकांनी 5 वर्सां खातीर निवडून काडिल्लो, तातूंतली फकत 16 म्हयने जाल्या. म्हणजे 60 म्हयन्यांतले 16 म्हयने जाल्या, 15-16 म्हयने. म्हणजे जवळ जवळ 25% टायम जाला अशें म्हणपा जाय. तर 5 वर्सां भितर जी कामगिरी तांणी करून दाखोवपाची, त्या कामगिरीची मोलावणी तुमी 15-16 म्हयन्यां उपरांत करतात हें बरोबर आसा काय बरोबर ना हें लोकांनी थारावचें पडटलें. दुसरी गजाल म्हणजे हें सर्वेक्षण जें आसा, सर्वे जी आसा ती 40 मतदारसंघां मदीं 10 मतदारसंघांनी केल्या, म्हणजे परतून 25%. आनी 10 मतदारसंघांनी फक्त 1000 लोकांक तांणी प्रश्न विचारल्यात. आतां एक 8 लाखांच्या की वयर मतदार जे आसात ज्या राज्यांत, तातूंत फक्त 1000 लोकांक विचारल्यार तुमकां सादारण परिस्थितीचो अदमास येता काय हें चूक जावपाक शकता. आंकडेशास्त्राचो एक नियम म्हणजे कितें आसता की जितले सॅम्पल सायज ल्हान, जितले तूं कमी लोकांक विचारता तितलो मार्जीन ऑफ एरर चड. म्हणजे जितले तूं कमी लोकांक विचारता तितली चड चूक जावपाची शक्यताय, ओ चूक जावपाची चड शक्यताय. म्हणटकर ह्यो गजाली तकलेंत धरपा जाय. तिसरी गजाल तकलेंत धरपा जाय म्हणटा ती फाटल्या वेंचणुकांनी बीजेपीक कितली मतां पडिल्ली. बीजेपीक पडिल्ली 34% मतां, म्हणजे 100 पैकी 34 मतां बीजेपीक पडिल्ली, 30 मतां काँग्रेसीक पडिल्ली आनी 23 मतां हेरांक पडिल्ली, म्हणजे इंडिपेंडंट बी आसा तांकां पडिल्ली. आतां 34% पडल्या म्हणटा आतां सर्वेक्षण जें चलता तातूंत बीजेपीची कामगिरी 34 परस कमी लोकांक बरी दिसल्या काय 34 परस चड लोकांक बरी दिसल्या
हे मुख्य पळोवपाचें. पयलो प्रश्न घेवया. पयलो प्रश्न कितें की बारीक बारीक मुद्दे सोडात. तुमकां फाल्यां जर वेंचणूक जाली गोंयांत जाल्यार तुमी BJPक मतां दितले. आतां कितें आसा, आमी जे कितें कसली कारवाय करता, कितेंय करतात ते आमी आमच्या अणभवा वयल्यान आमी ठरयतात. काल कितें जाल्लें, पयर कितें जालें, ताजे वयल्यान आज कितें जातलें, आज कितें करपाचें, फाल्यां कितें करपाचें हें आमी ठरयतात. फाटलो अणभव जमेक धरतात. म्हणटकर तातूंत भितर सगळे खुबशे बारीक बारीक मुद्दे येतात. बारीक बारीक मुद्दे कुशीन काडल्यार मुख्य मुद्दे म्हणजे कितें, ह्या सरकाराक तुमी परतून निवडून हाडटले काय ना. फाल्यां जर आनीक फुडल्या वर्सा बी तशें न्ही, फाल्यां जर निवडणूक जायत, वेंचणूक जायत जाल्यार तुमी ह्या सरकाराक परतून मतां दितले. 58% लोकांनी 58% लोकांनी गोंयच्या म्हणलां की आमी परतून BJPक मतां दितले म्हण. म्हणजे फाटल्या इलेक्शनाक 34%, आतां 58%. उत्तर गोंयांत 53% आनी दक्षिण गोंयांत 63%. दक्षिण गोंयांत चड आसा, उत्तर गोंयांत कमी आसा. पूण सरासरी जर काडली, सादारण सिंपल एवरेज म्हणजे सरासरी जर काडली जायत जाल्यार 58% लोकांनी सांगलां आमी तांकां परतून मतां दितले. आतां ही बरी गजाल काय वायट गजाल? तर 100% लोक खंयच्याच एका पार्टी केन्नाच मतां दिनात न्ही, खंयच दिनात. एक 50%, 40%, 30% अशें आसता. तर फाटले फावटी जर दिल्यार ताजे परस चड दिता. म्हणटकर ही BJPक बरी गजाल. BJPक हो पॉझिटिव्ह इंडिकेटर, पॉझिटिव्ह सिग्नल, हे सकारात्मक संकेत BJPक. म्हणटकर BJPक लोकांनी सांगलां आमी मेजॉरिटी आमचे पैकी खूश आसात, तुमी धेटायेन फुडें चलात आनी जें काम करता ताजे परस आनीक स्पिडीन करात, म्हणटकर तुमचेर आनीक चड लोक खूश जातले. हो जालो पयलो प्रश्न. दुसरो प्रश्न आसा मुख्यमंत्र्याच्या कामगिरी बद्दल तुमकां कितें दिसता? तर 53% लोकांनी सांगले एक्सलंट, म्हणजे एकदम बरी कामगिरी, अर्द्या परस चड. आनी 36% लोकांनी सांगले सॅटिस्फॅक्टरी, सादारण आसा, बरी आसा, नॉट बॅड, ओके, चलता है, तसल्यो गजाली. पूण नेगेटीव न्हय, बरी ना, वायट ना, बाबत अशें न्ही, बरी आसा आनी एकदम बरी आसा. बरी आसा आनी एकदम बरी आसा दोनूय जर एक कडेन केली जायत 89%, 89% लोकांनी सांगले की मुख्यमंत्र्याची कामगिरी बरी आसा. म्हणटकर ही एक बरी गजाल. तिसरो प्रश्न, सरकाराची कामगिरी कशी? तर उत्तर गोंयांत 36% लोकांक ती आवडल्या, 36% म्हणजे 36%. आनी दक्षिण गोंयांत 54% लोकांक ती आवडल्या. हाजो अर्थ असो की सरासरी 45% लोकांक, 45% लोकांक ती आवडल्या. म्हणटकर हो जालो तिसरो प्रश्न. हें सरकार येतकर भ्रश्टाचार, झिरो टॉलरन्स टू करप्शन, भ्रश्टाचार उणो जाला काय ना? उत्तर गोंयांत फक्त 9% लोकांक दिसता हो भ्रश्टाचार उणो जाला आनी दक्षिण गोंयांत 26-27. म्हणटकर सादारण सरासरी जर पळयत फक्त 18% लोकांक दिसता की भ्रश्टाचार उणो जाला, बाकीच्या लोकांक भ्रश्टाचार उणो जाला अशें दिसना. BJPक ही वॉर्निंग बेल, म्हणजे धोक्याची घंटा बड्डा तशी की तुमी झिरो टॉलरन्स टू करप्शन म्हणलां, पूण अजून 15 म्हयने जाले, 16 म्हयने जाले, ताजो इफेक्ट लोकांचेर दिसूना. आनी तो तुमी भ्रश्टाचार उणो करपाक चड पावलं उखलपाक जाय. आनी पांचवो प्रश्न, BJP पावराक आयिल्ल्याक तुमचे दिसपट्टे जिणेंत सुदारणा जाल्या काय ना? सुदारणा जाल्या. मेजॉरिटी लोक 68% लोक कितें म्हणटात? सुदारणा जावना. 31% लोक कितें म्हणटात? सुदारणा जाल्या. आतां हे सगळे पांचय प्रश्नाचे जे निकाल आसात, ज्यो जापो आसात, त्यो एकामेका कडेन तुलना जर करून पळयत जाल्यार तांचो मेळ बसना. तें लॉजिकली कन्सिस्टंट म्हणटा तें जायना. कित्याक तर 68% लोक जर सुखी ना, म्हणजे सुखी ना अशें न्हय, पूण BJP सरकार येतकर तांच्यांत कितें इम्प्रूवमेंट जाला, तांचे दिसपट्टे जिणेंत कितें सुदारणा जाल्या तें ना म्हणटात. सुदारणा पयलीं आशिल्लें तशें आसा. अशें जर आसा
जाल्यार 58% लोक फुडले इलेक्शनांत ऑर वेंचणूक फाल्यां येयल्यार ताका मतां कित्याक दितले हो प्रश्न. म्हणटकर हे पळय सगळे आमचे नदरेन आमी जी एनालिसीस केल्या ताजे वयल्यान अशें दिसता की BJPक पॉझिटिव्ह सिग्नल्स मेळ्ळ्या, सकारात्मक संकेत मेळ्ळ्यात आनी खुबश्या चडश्या विशयांत BJPक 50% परस चड मार्क मेळ्ळ्या आनी हे फक्त 15-16 म्हयने राज्य करून म्हणजे 25% काळ राज्य करून इतले मार्क मेळ्ळ्या. म्हणजे ताजी तुस्त करपा सारकी कामगिरी तांणी केल्या आनी तांणी ती हाजे फुडें करची. आतां कितें आसा, हे सर्वेक्षणाचे जे रिजल्ट आसता, निकाल आसता ते वाचता आसतना स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे कितें, आंकडेवारी म्हणजे कितें तें तकलेंत धरपा जाय. खबरो सांगतात, मॅनेजमेंट पुस्तकांनी ह्यो खबरो सांगतात. दोनूच खबरो तुमकां सांगता का हो विशय काबार करचे पयलीं. आफ्रिकेच्या आदिवासी जमातींत थंय बूट बीट लोक घालनात, बूट घालनात, चप्पल घालना, कांय घालना. म्हणटा थंय एका वेवस्थापन विद्यालयान युरोपाच्या मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटान आपल्या भुरग्यांक सांगलें थंय वचात रे आनी थंय बुटांचो आनी जोत्यांचो सेल कसो वाडोवपाचो हाजेर एक रिपोर्ट करात, सर्वे करून. 2 टिमी खंय भुरग्यांच्यो गेल्यो थंय. 1 म्हयनो त्यो टिमी रावल्यो, सगळ्याक सर्वे केले आनी मागीर एक रिपोर्ट बरयलो. रिपोर्टाचो पयले टिमीचो निश्कर्श कितें की हांगा जोती कोण घालनात, बूट कोण घालनात, म्हणून हांगा आनी तुमी बूट आनी जोती विकपाचो यत्न करूं नये, पयसो वेस्ट कर नये, पयसो वगडाव नये. दुसरे टिमीचो निश्कर्श कितें की हांगा जोती आनी बूट कोण घालनात, तांकां जर सांगत जोती आनी बूट घालपाचे फायदे कित्याक बरें, कशें बरें म्हणून, जाल्यार ते बूट आनी जोती घालपाक सुरवात करतले आनी ते सुरवात करतकर मागीर हांगा 0 ते 100 म्हणजे 0 जंय आसा थंय 100चेर पावपाक सामकें सोंपें जातलें. हांगा खूब स्कोप आसा, हांगा खूब चान्स आसा सेल वाडोवपाचो. म्हणजे सामकें उरफाटी कन्क्लुजनां, उरफाटे निकाल, उरफाटे निश्कर्श. म्हणटकर हें पळय आसा न्ही, एकच परिस्थिती जोती लोक घालनात पूण दोशी वटेन तुमी अर्थ काडपाक लागता. आनी असोच एक ते अनर्थ काडपाचो ताजें आनीक एक एग्जाम्पल दितात. इंग्लंडाच्यान खंय एक लेखिका आयली आनी भारतांतल्या गांवांत भोंवपाक लागली आनी खुबश्या गांवांनी बारीक बारीक गल्ली आसता. एका गल्लेंतल्यान ती वतना वयर खंय एक आवय आपल्या भुरग्याक खेळयताली, भुरगें व्हडल्यान रडटालें आनी ती आवय ताका म्हणटाली की तूं आनीक रडशी जाल्यार तुका जल्लांत येयला पूण भायर उडयतली म्हणून. ती लेखक गेली परतून आनी तिणें व्हडलें पुस्तक बरयलें आनी भारत इतलो बरो सगळें उलयली. आनी मागीर तिणें बरयलें की एकच गजाल भारतांत वायट की भुरगीं जर रडपाक लागत जाल्यार आवय तांकां काडून जल्लांतल्यान भायर उडयतात. म्हणटकर अश्यो गजाली ज्यो आसात, आयकलें एक ते समजलना सारकें, समजल्यार ताजो अर्थ सारको लावना, अश्यो गजाली जातात सर्वेक्षणांत. तसल्यो गजाली जावच्यो न्हय. लोकांनी हें ध्यानांत दवरचें आनी ते भयंकर जतनायेन वाचचें आनी जतनायेन ताजे वयल्यान निश्कर्श काडचे. हो जालो आमचो पयलो विशय. आमचो दुसरो विशय आसा, दोळ्यार काळी पट्टी बांदून काळखा कुडींत काळे माजर सोदपाक गेले, माजर मेळपाचो कितलो चान्स आसा आनी ही माजर सोदपाची प्रक्रिया आतां गोंयांत सुरू जाल्या. पळयात हो व्हिडिओ. धावल्या बगर पावचे ना, मागल्या बगर गावचे ना. धावल्या बगर पावचे ना, मागल्या बगर गावचे ना. तुमचे मीन तुमचे धन झुजल्या बगर मेळचे ना. तुमचे मीन तुमचे धन झुजल्या बगर मेळचे ना. सुप्रीम कोर्टात नाही पडलेले ना. गोंयच्या भाशेन कितल्योश्योच केसी सुप्रीम कोर्टात आसा. सरकाराक काय पडलेले ना. सरकार चलता, रीट काढून सुद्धा पूण कशे भाशेन ते सरकार चलता. मायनी बाबा तुम्ही आमकां हांगा ते धांवणीतल्या घरांत धाडटले, आमी ह्या सरकाराक